सामको रेग्युलेट करपाचो 8 or 9 o'clock it should be closed totally. And secondly, government should see why they are having an extra room. तांकां हितून sitting कित्याक जाय तांकां? Because they are not allowed to serve liquor consumption on the premises. So तांकां सोफा कित्याक थिंग पोसपा तांकां? They are counter sale. So government should keep a strict watch. चेक करपाचें हें सगळें काडून म्हणपाचें फ्रिजो टेबलां कितें आहाय सगळें काडून लावपाचें नाल्यार आमकां घे तेजे बरोबर इन्स्पेक्शन वयतना आमी दाखोवया तुका खंय बी आहाय ती तुमकां टायम कितें आसा आमकां टायमींग 9 to 11 हें केल्या तुमकां आनी आमी एक मेमोरेंडम स्टॅम्पाक दितले जस्ट प्लीज लूक इन टू इट एंड ट्राय टू रेग्युलेट दीस थिंग्स हाव इट शुड गो. कितली बाजां आसा टोटल Ponda bar licenses is around more than 700 bar licenses. And one shop has 200-300 with 100 years on the day. ओके जे आता एक्स्ट्रा लायसन्स दिता पळय न्हू तेजेर तुमचें कितें गव्हर्नमेंटान दिवपाचेच न्हू ती लायसन्सां बिकॉज इवन नाव हे वायन शॉप कोण चलयताय ते थिंग बॉम्ब मारपाक लागले कित्याक हे वायन शॉप प्रत्येक बिल्डिंगां वायन शॉप घालताय म्हणून आनी कोण लास्टाक कोणाकूच गिराक ना म्हणटा कितें जाता हे बाटली उकडून विकपाक लागताय सोरो लोकांक. सो दॅट इज द कॉज चड लायसन्स दिली गिराक ना म्हणटा बाटली उकडून विकपाक लागले. दे आर डुईंग द थिंग ऑफ बिजनेस ऑफ बार्स. सो बारांक गिराक जातले कशें? तुमी एक्सायज डिपार्टमेंटाक काय करूंक ना? एक्सायज डिपार्टमेंट लेटर केली हे केले सगळे धाडले तांकां काय करिना दे आर नॉट कित्याक तांकां ड्युटी सकाळची आसता न्हू सांजची ते येताले कोण जाणा तांकां मॅसेज मेळटा कितें म्हणून पूण तांकां आमी इतली हें करून आनी एक्सायजीक खूब पळयटा न्हू तांकां इतली होलसेल आहा आनी भायर विकताय ते आमी दोळटा आपूण कांय भोंवनाय बाजारांत वायन शॉप चलय तेणी. आतां तुमची वॉच कोण एक्सायज दवरता काय पुलीस दवरता? आतां पुलीस दोन डिपार्टमेंट आमकां सोंपयनाय ते कस्टमराक सोंपयनाय आमकां काय करनाय ते कस्टमर सोंपयले म्हणल्यार आमकां फेट घाल न्हू. आयज आमी मिटींग कित्याक आपयलें जाणा बिकॉज रिसंटली एक हें जालो आवाज जालो कितें बार आनी रेस्टॉरंटाच्या भायर पुलीस आसतले कस्टमर कोण येता तांकां चॅक करपाक आनी खूब जाण कस्टमर आमकां बारवाल्याक फोन मारून सांगपाक लागले तुमी बाराचेर येवपाचें जायना आतां कित्याक काय म्हळ्यार अरे भायल्यान पुलीस आसाय कोण कोणाक धरला तें नांव सांगलें कोण कोणाक धरलें हांकां धरलें तांकां धरलें हें करताय. अरे अशी ही कितें जाता लोकांचे सगळे जे कस्टमर जे आहाय आमचे तांकां सगळ्यांक भिरांत पडल्या बाबा बाराचेर वयतली कशें आमी बाराचेर केल्यार फाल्यां तर पुलिसान धरले एकदम वेरी ऑड सिट्युएशन. फाल्यां ते म्हणटले तुगे बाराचेर येयल्यार आमकां 10,000 फायन पडले आनी वयल्यान सांगलें 10,000 फायन करपा जाय म्हणटरी. बार एंड रेस्टॉरंट इज अ लिगल एंटिटी गव्हर्मेंटान लायसन्स दिलें आमकां जाल्यार जोर तर गव्हर्मेंटाक हे पुलीस आहाय ते भायर तर रावले पुलीस चॅक करपा लोकांक कोण कस्टमर येतले? इट इज इम्पॉसिबल. कोणूच वचपाना बाराचेर कित्याक फाटल्यान पुलीस आहाय म्हणून आनी लायसन्स कित्याक म्हणून दिलें ते आमकां? लायसन्स इज गिवन टू सेल ऑन द प्रिमायसीस. सो लोक येवन बसून पितलेच न्हू ऑब्वियस तो वयतले घरा कडेन न्हू कित्याक बारास वयर ते घराच ना बारा सायडीनी घराच ना तेगेलें न्हू. ही हॅज टू गो एटलिस्ट 1 किलोमिटर नाल्यार अर्द किलोमिटर 5 मिनटां वचपाक जाय न्हू गाडी घेवन न्हू जाल्यार गव्हर्मेंट तर रेस्टॉरंट ट्रास्ट करपाक लागलो इट वील इफेक्ट बार रेस्टॉरंट बिजनेस. It affects bar and restaurant business our families will be affected plus our workers will be affected. Not only that, we are giving business to all other businesses, allied businesses. We are buying so many things, groceries, fish, mutton, chicken, all these people will be affected. It is a round circle. It's not that bar will be affected, everybody is going to be affected. So government has to think when they are putting in such policies, they should say, Baba, outside, on the highways and all you check. Highways you can check because many times what happens like because lately our this thing first of all our bar and restaurants this trend was very old. It was done by our forefathers this bar business. So we are continuing with that business. The recent new things which has come to Goa are the wine shops. Earlier the wine shops had a timing of 8 to 8. Now it has been increased to 9 and sometimes it is gone to 10. जाल्यार तर हेंगे टायमींग तो इनक्रीज जालो हू इज गोइंग टू कम टू बार एंड सीट लोक थिंगा घेतले वयतले. सेकंडली वन्स द चिल्ड बॉटल्स आर अवेलेबल विथ द वाइन शॉप्स
इट इज अ टेंडन्सी ऑफ द कस्टमर उबो रावन कितें पिया गाडयेन बसया आनी पिया म्हूण वयतना वाटेर सो नॅचरली दे ड्रिंक सो द thing refrigerators from the wine shop should be removed. It should be totally banned. Government should look into this. How, why? What is the cause of it? Bars are not the cause. This selling bottles in chilled bottles in wine shops is the cause of it. Plus, garbage of bottles is because of these people. Because tourists and other people, they drink and throw the bottles on the road, which automatically affects the public, affects the environment. So, our request for the government is to take steps where it will be benefit everybody. Baba, wine shop, your timing from 8 to 8 or 9. Stop. Totally stop. It should be a strict checking on them. Because nowadays, you people are from, must be from Ponda. You have seen wine shops. So many people will be standing and drinking outside or sitting outside and drinking. Because there, everything is available. Chakna, everything. Whatever, bigna, soda, everything is available to them. And think I get and was selling by. And they are partly put away by. Think I'm they don't have toilets, they don't have any facilities, they don't have washing. So, ulti ulti so, in the restaurant, we provide everything. Not only that, in restaurants, we know our customers. Baba, kon eta, kon kitlu pita. Our staff also knows. So, we say, Madam, you soda ani pinaga. Ani pinaga, tum karos per time jalo. तुकट तो जाय ना we know we can drop you there at home. आता तुमच्या प्रेझेंट मागणी कितें आहा? आमची मागणी ही जी पुलीस येन बारा भायर आनी कितें रावता लोकांक त्रास करपाक सोदताय ते करपा न्हू एटलीस्ट इन सिटी एरियास विलेज एरियास दे शुड नॉट डू हायवेज ओके हायवेज चेक कर तूं कित्याक यू शुड नॉट ड्रिंक बिकॉज वी ऑल्सो नो दॅट इट इफेक्ट्स अदर पीपल. सध्या पोंडा रावता येवन रावताय मग कस्टमर फोन मारपा लागले आमकां अरे पुलीस रावल्या अमक्याक धरलो मरे तेणी आनी ताका आनी एकट्याक धरलो मरे थिंगा अशें करून फोन मारून सांगताय. सो आमी बाराचेर येवपाक कशें तो नाकाच नाका हांवें म्हण हांव सो एज इट इज बिजनेस इज व्हेरी स्लॅक. ह्या संदर्भान आयज आमी मिटींग कित्याक आपयलें जाणा बिकॉज रिसंटली एक हें जालो आवाज जालो कितें बार आनी रेस्टॉरंटाच्या भायर पुलीस आसतले कस्टमर कोण येता तांकां चॅक करपाक आनी खूब जाण कस्टमर आमकां बारवाल्याक फोन मारून सांगपाक लागले तुमी बाराचेर येवपाचें जायना आतां कित्याक काय म्हळ्यार अरे भायल्यान पुलीस आसाय कोण कोणाक धरला तें नांव सांगलें कोण कोणाक धरलें हांकां धरलें तांकां धरलें हें करताय अरे अशी ही कितें जाता लोकांचे सगळे जे कस्टमर जे आहाय आमचे तांकां सगळ्यांक भिरांत पडल्या बाबा बाराचेर वयतली कशें आमी बाराचेर केल्यार फाल्यां तर पुलिसान धरले इट वॉज व्हेरी ऑड सिट्युएशन. फाल्यां ते म्हणटले तुगे बाराचेर येयल्यार आमकां 10,000 फायन पडले आनी वयल्यान 10,000 फायन करपा जाय म्हणटरी. बार एंड रेस्टॉरंट इज अ लिगल एंटिटी गव्हर्मेंटान लायसन्स दिलें आमकां जाल्यार जोर तर गव्हर्मेंटा हे पुलीस आहाय ते भायर तर रावले पुलीस चॅक करपा लोकांक कोण कस्टमर येतले इट इज इम्पॉसिबल कोणूच वचपाना बाराचेर कित्याक फाटल्यान पुलीस आहाय म्हूण आनी लायसन्स कित्याक म्हूण दिलें ते आमकां लायसन्स इज गिवन टू सेल ऑन द प्रिमायसीस सो लोक येवन बसून कितलेच न्हू ऑब्वियस तो वयतले घरा कडेन न्हू कित्याक बारास वयले ते घराच ना बारा सायडीनी घराच ना तेगेलो न्हू ही हॅज टू गो एटलीस्ट 1 किलोमीटर नाल्यार अर्द किलोमीटर 5 मिनटां वचपाक जाय न्हू गाडी घेवन न्हू जाल्यार गव्हर्मेंट तर रेस्टॉरंट ट्रास करपाक लागलो इट वील इफेक्ट बार एंड रेस्टॉरंट बिजनेस इट इफेक्ट बार एंड रेस्टॉरंट बिजनेस जाल्यार कितें जालें आवर फॅमिलीज वील बी इफेक्टेड प्लस आवर वर्कर्स वील बी इफेक्टेड नॉट ओनली दॅट वी आर गिविंग बिजनेस टू ऑल अदर बिजनेसीस allied businesses we are buying so many things groceries fish mutton chicken all these people will be affected it is a round circle it's not that bar will be affected everybody is going to be affected. So government has to think when they are putting in such policies they should say baba outside on the highways and all you check highways you can check because many times what happens like because lately our this thing first of all our bar and restaurants this trend was very old. It was done by our forefathers, this bar business. So we are continuing with that business. The recent new things which has come to Goa are the wine shops. Earlier the wine shops had a timing of 8 to 8. Now it has been increased to 9 and sometimes it is gone to 10. जाल्यार तर हेंगे टायमींग तो increase जालो. Who is going to come to bar and sit? लोक थिंगा घेतले वयतले. Secondly, once the chilled bottles are available with the wine shops, it is a tendency of the customer उबो रावन कितें पिया गाडयेन बसया आनी पिया म्हूण
वयतना वाटेर. So naturally they drink. So the thing, refrigerators from the wine shop should be removed. It should be totally banned. Government should look into this. Why? What is the cause of it? Bars are not the cause. This selling bottles in chilled bottles in wine shops is the cause of it. Plus, garbage of bottles is because of these people. Because tourists and other people, they drink and throw the bottles on the road, which automatically affects the public, affects the environment. So our request for the government is to take steps where it will be benefit everybody. Now the wine shop, your timing from 8 to 8 or 9. Stop. Totally stop. It should be a strict checking on them. Because nowadays, you people are must be from Ponda. You have seen wine shops. So many people will be standing and drinking outside or sitting outside and drinking. Because there, everything is available. Chakna, everything. Whatever, bigna, choda, everything is available to them. And they get and was selling by. And they partly would they buy. Thingamuttai. They don't have toilets, they don't have any facilities, they don't have washing. So, in the restaurant we provide everything. Not only that, in restaurants we know our customers. Our staff also knows. So we say that we know we can drop you there at home. आमची मागणी ही जी पुलीस येन बारा भायर आनी कितें रावता लोकांक त्रास करपाक सोदताय ते करपा न्हू. एटलीस्ट इन सिटी एरियास विलेज एरियास दे शुड नॉट डू. हायवेज ओके, हायवेज चेक करतो कित्याक यू शुड नॉट ड्रिंक बिकॉज वी ऑल्सो नो दॅट इट इफेक्ट्स अदर पीपल. सध्या पोंडा रावता येवन रावताय मग कस्टमर फोन मारपा लागले आमकां. अरे पुलीस रावले अमक्याक धरलो मरे तेणी आनी ताका आनी एकट्याक धरलो मरे थिंगा अशें करून फोन मारून सांगताय. सो आमी बाराचे येवपाक कशें तो आमी नाकाच नाका वयनाय म्हण हांव. So as it is, business is very slack. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.